गायन घेऊया R30 पेज नंबर 192 R30. प्रभु येशू आमचा प्रभु येशू प्रभु येशू आमचा प्रभु येशू तुका महिमा तुका आर्गा वंदन निरंतरीन तुका आमचे कीर्तन उपकारातून कोताव आमी गायो प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू मोरव्याचो ओर तुका भोसोन कोता आखी पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू सूर्या चंद्री आनी तारांचो उजवाड फागून परगोन करता असो तुज सूर्या आमी पोचोल तुजो प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू गोड गोड तुका बसता ताळयो पेटून बिजली सोगला उज्या पाना सोडून काळी कोपा पावसा घोसघोस होतून प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू प्रभु येशू आमच्या प्रभु येशू आमचो प्रभू येशू नव्यान आमचे पासत आमचे मुखार बो पवित्र संस्कारान हाजीर जाला. ह्या आमच्या सुमयाक आमचें अर्पण करुया. ही सकाळ आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून ह्या आमच्या देवाक आमच्या दुनयांक सगली खालतिकायेन सगल्या मोगान सगल्या आपुरबायेन आमची मान खोल बागावन आमी पोरनीपाट आनी नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता भोग आमचो तुका दिता.
प्राचीत काळ नवसरणेचो काळ, प्राचीत काळ कुरपेचो काळ, प्राचीत काळ परतून आमच्या देवाशी येवपाचो काळ. देवाक आर्गां दिनवास मोहिमा, कित्याक असलो काळ आमचे पासत दिवन आमकां नव्यान सयेक तो दिता. आयज हे सकाळीं होच सयेक घेवंक आमी आमच्या दोळ्या मुखार जें कितें पळयता, आमी जें कितें आमच्या कानांनी आयकता, जें कितें आमचे कुडीन आमी सांस पिता, तें सगळें पळोवन बरें कितें वायट कितें ही समजणी आमकां आसा देखून देवाक आर्गां दिनवास दिवया. ह्याच पासत ही सकाळीं आमचें अर्पण आमी जेजूक करुया. बो करून बरें आनी वायट कितें तें समजून बरें तें विचून काडूंक, वायट तें नाकारूंक, ताळणी केदी व्हडली आसूं, जे भाशेन जेजून 40 दीस 40 राती उपास मागणे ओरोण्यान करून नाट्टल्याक आपणा सरशिल्लो पयस धांवन आयलो कोडसोर सयताना. हेंच आमी करूंक आमचें अर्पण हे सकाळीं आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक, आमच्या प्रभू जेजूक आमी करुया. जेजूचेर ह्या वेळार नदर दवर, जेजूचेर नदर दवरून तुजें अर्पण कर. सोम्या जेजू, ह्या आयचे सकाळीं भेटयता हांव तुका म्हजें जिवीत. ह्या दिसाचो उजवाड, ह्या दिसाचें उदक, ह्या दिसाचो नवो मोग, ह्या नव्या दिसाचे नवो वारो, नवो स्वास तुका दुनिया भेटयता. भेटयता हांव तुका आयच्या दिसाची आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमच्यो करण्यो. भेटयता हांव तुका दुनिया आमच्यो मांडण्यो, आमचो राग, आमचो मोग, आमची खुशालकाय, आमचें दूख. भेटयता हांव तुका दुनिया आयच्या दिसाचो आमचो वावर, आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आयच्या दिसाचो आमचो घाम दुनिया तुका भेटयता. भेटयता हांव दुनिया तुका आमचे निर्णय, भेटयता हांव तुका दुनिया आमचे संबंद, आमचे आवय बापूय,
आमची भाव भयण, घोव बायल, आमची भुरगीं तुजे मुखार हाडटा हांव दुनिया आमचे इश्ट मित्र, तुजे मुखार उबारता हांव आमचे दुस्मान. हो आख्खो दीस जें जें कितें आमी करतले हांव, जें कितें आमी चिंततले हांव, जें कितें आमी घेतले हांव आनी जें कितें आमी दितले हांव, सगळें दुनिया तुका भेटयता. ह्या आख्ख्या दिसाक तुजे कडली पयस आमी सरोना जावं, तूंच आमच्या काळजांक हात लाय. पातकाची ओड आमचे कडली पयस कर. पातकाचेर झुजूंक तुजें बळ आमकां दी. बरें आनी वायट कितें तें समजून आमच्या जिविताचें बरेंपण आमी सोडून दिना जावंक आमकां मजबूत कर. बरें आनी वायट कितें तें समजून आनी ताचो परिणाम जाणा जावन आमच्या जिवितांतलें वायट आसा तें सोडून दिवंक आमकां फावो कर. जेसू आमचो देव भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला. ह्या देवाक आमी पळयोवन ताच्या काळजांत आमी एक जावंक ही वाट पळयत रावता. केन्ना काय हो आमचो एकवट देवा लागीं जातलो. ह्याच बरेपणाची वाट पळयोवन आमी गीत करतले. हांव W3. देवा मोजा So
देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासा देवा मोच्या देवा तुझी वाट पळयतासा. देवाची वाट पळयत रावलेल्यांक देव भेटता. देवाचें भेटप आमच्या काळजान. He meets us in our heart. हो पळे दाराच्या उमऱ्यार उबो आसा, दारार मारता. दार उगडशी हांव भितर सरतलों. ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजान भितर घेवया. भोग पळे समजून घे, जेजू काळजाच्या दारार मारीत आसा. तुझ्या काळजाच्या दारार तो मारता. जेजू दारार मारता तेन्ना तुझें सगळें बरेंपण आसा तें समजून घेता, ओळखून घेता. आपुरबाय करता तुझ्या काळजाची. तुझ्या मनांतली चिंतनां सगळीं समजता. तुझ्या काळजाचे आवंडे तो पळयता. कितली बरी चिंतनां तुझ्या मनांत आसात. कितले बरे आवंडे तुझ्या काळजांत आसात. जेजू पळयता. हे तुझ्या काळजाचे आवंडे शार्ती पावूंक ताका खुशी. तुझी काय बरी चिंतनां आसात ती साकार जावची ही ताची खुशी. आडकोड तुझी वाईट चिंतनां. आडकोड तुझे खोटे आवंडे, मेड्यो अंडावण्यो उगड जेजूक तुझे काळीज ह्या वेळार. दाखय ताका सगळे तुझे आवंडे काळजाचे. ओपन टू हिम ऑल द डिझायर्स ऑफ युअर हार्ट. हे सगळे आवंडे, ही सगळी चिंतनां आनी ह्या चिंतना वरवीं आनी ह्या आवंड्या वरवीं आयलोल्यो बऱ्यो करण्यो जेजू पळयोवंक सोदता. ही सदांच बरी चिंतनां उरची. हे सदांच आवंडे बरे नितोळ निर्मळ उरचे. ह्यो करण्यो सदांच बऱ्यो करण्यो उरच्यो. हो ताचो आवंडो. ह्या पासत इजेकिएल प्रवाद्या वरवीं तो सांगतलो, कोणूय मनीस आपलें वायट जिवीत सोडून परतून आपणाशी येत जाल्यार देव खुशाल जाता. तो जिवीत सोडटलो. पूण कोणूय मनीस आपलें बरें चिंतना, आपलें बरें जिवीत, बरें आवंडे सोडून वायट करूंक लागत, वायट चिंतना फाटल्यान वचत, वायट वंडावण्यांनी सांपडत जाल्यार तो मरण घेतलो.
तुझी चिंतना तुझे आवडे जेजू मुखार उबार. जरी तर कितें वायट आसा जाल्यार हें वायट सोडून बरें जिवीत सोडूंक, बरेंपण करूंक, बरी चिंतना, बरें आवडे, बऱ्यो करण्यो आनी हे भाशेन जिवीत सोडूंक तुजो निर्णय कर. तुजी बासावणी जेजूक उबार. दुबावविरेत ओसोप थामी आनी आमचे ओसोकतायेन सदांच बरी चिंतना दवरूंक आवगोड. आमकां नाका जाल्यार पासून ती नाका जाल्ली चिंतना आमच्या मनान येतात जेजू. आमी कितलेंय दोमावंक सोदीत जाल्यार पासून ते खोटे आवडे आमच्या काळजान झोंपय मारतात. आमकां नाका आसतना वायट करण्यो करूंक दुनिया आमी पावता. करूंक नाका आसले पूण जाता. कोणाचेंच वायट करूंक नाका आसले नकळो आसतना आनी नाका आसतना दुसऱ्याचें वायट करूंक पावता. दुबावविरेत असोक्त मनशां आमी आनी जेजू हें जाणा. म्हजी असोकताय जेजूक खबर आसा. म्हज्या मनाची असोकताय, म्हज्या काळजाची असोकताय आनी म्हज्या कुडीची असोकताय जेजूक खबर आसा. दुनिया म्हज्या उण्या भावार्थाक मजत कर. Help my little faith. हें करूंक आमकां आदार दिवंक जेजू तयार आसा. आमच्या आदाराक पावूंक ताका खुशी आसा. आमच्या हाताक धरूंक तो रावता. तुजो हात उबार, ताका धर. कित्याक हो तुजो देव आपलो हात तुजे मुखार तुजे वाटेन पाठयत आसा. गुप्ती तुजे मागणें ताका उबार. तुजी चिंतना तुजे आवडे ताका दाखय. तुज्यो करण्यो तुका खंयच्यो सोतायतात वो करून ह्या प्राचीन काळान खंयच्या तुज्या वायटांचेर, तुज्या पातकांचेर, मनाचीं पातकां, काळजाचीं पातकां, कुडीचीं पातकां, खंयच्या पातकांचेर तूं खरीत भाशेन झुजूंक सोदताय उबार जेजू. दी ताचे लागीं. आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालुया.
ह्या शुक्रारा जेजूच्या काळजाक आमचें काळीज तेंकोवया. सगलीं आमची चिंतनां आमचे आवंडे भोव करून आमकां चुकीचे वाटेन व्हरतात तीं चिंतनां, आमची आशा वाडयतात तसले आवंडे, आमकां मेड्यो करतात तसल्यो करण्यो जेजूच्या हातान घालून ताचो आदार मागुया. आमी गीत करतले हांव W14. हें गीत करता आसतना खेरीत भाशेन आतांच आमी नियाळ केला तशी आमची सगलीं चिंतनां आमचे आवंडे आमच्यो करण्यो आमी जेजूच्या पांयाशीं दवरुया. तो आमचे मजतीक येता, तो आमच्या आदाराक येता. ह्या पासत ताची कृपा ह्या वेळार मागुया. जेजू तुजें बोवाळ म्हाका दी. जेजू म्हजें मन म्हजें काळीज तूं नितळ कर. जेजू म्हाका सगळ्या वायटांतलो निवार. जेजू म्हजें बरेंपण हांव सोडून दिना जावं, पूण सदांच हें तुवें दिल्लें बरेंपण सांबाळूंक तूं म्हजें काळीज घट कर, म्हजें मन निर्मळ कर, म्हजी कूड मजबूत कर. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक दर्यार वळी आलता दोरता अशें संवसार म्हाका रोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कुसो म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. एमकोण म्हजेर लढाय मांडटा आनी म्हजी शोकी देंवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजेर माथार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें प्रयोग निर्फळ जाता, म्हजे इश्टी म्हाका सोडटा. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजेर माथार पिराय येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हजें जिवीत एक बार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, तेन्ना
मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी तयार. हे मिसाचे भेटेन जेजूक सांसपुया. जेजूक आमचे भितर घेवन आमचें मन, आमचें काळीज, आमच्यो कोरन्यो, आमची कूड ह्या आल्ताराचेर आयज उबारुया. सगळी आमची मागणी, सगळ्यो आमच्यो विनंती जावं आमचेच पासत व दुसऱ्या पासत ह्या आल्ताराचेर उबारुया. मिसाचे भेटेक तयार जावया. खरो जिवो जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तो नव्यान मिलाग्रीच्या वरवीं उंड्या सोऱ्याचे बदलणीन आमचे पासत हाजीर जाता. आमचें जिवीत नवसरूंक आमचें अर्पण ह्या आल्ताराचेर जावं दी. आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमच्यो कोरन्यो, आमची मागणी सगळें जेजूक उबारुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी मिसाची भेटेन आयज तुमकां येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. मिनिनो डिकोस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात शेन फेर्नांडीस, रॉयस्टन फेर्नांडीस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. तशेंच खेरीत भाशेन मागुया फाल्यांच्या दिसाक आमचे फिरगोजेन हो नायट विजील जाता. तर ह्या नायट विजिलाक आमकां सगल्यांक बरेपण फावो जावंक फॉर द सक्सेस ऑफ नायट विजील आमी मागुया. जे कोण हो नायट विजील आमचे पासत चलयतले तांचेर पवित्र आत्म्याचें बळ आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती दिवंक मागुया. आनी आमकां सगल्यांक ताचें बरेपण लाभूंक मागुया. हे सगळी आमची मागणी आमच्या ह्या आख्या संवसारा पासत संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक
भोव करून जी कोण त्रासान पडलेलीं आसात वेगवेगळे तरेन, जावं झुजाक लागून, जावं नॅचरल डिजास्टर्स जे आख्खो संवसारभर जायत आसात तांकां लागून, तांकां सगल्यांक बोगोस, तांकां राख सांबाळ म्हणून मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या राज्या पासत मागुया. जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करूंक आनी जें कितें सारकें आसा, नितीचें आसा तेंच धरूंक आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत जे निर्णय घेतात तांचे पासत करीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. देवान आमकां सगल्यांक बरीं रचल्यान आनी आमच्या काळजान बरेपण घातलां. आनी पातकाचे ओडीक लागून आमी जेन्ना हें बरेपण सोडटा तेन्ना देवाक दुखता. जाल्यार आमी आमचें बरें आसा तें सोडून वायटाक वेचे बदलेक आमच्या जिवितांत जें कितें वायट भितर चल्लेलें आसा तें सोडून बऱ्या वाटेन वचूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी असली आमकां मेळ्ळेले सोयेक आमी विबाडल्यात देखून देवाचे काकलुतीक आमी नव्यान उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा, तुमकां भाव भयणीलो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बरो अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांगता बरें सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पासकांचे परबेक फावो ते परी तयार जावच्या आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दणबणेन अपराचीत काळ समरमता. ती दडवण जण एकल्याच्या आत्म्यांक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजपट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नोश्तो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो याज्ञा सांबाळीत, सोमूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो. तो मोडचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्लो म्हूण तो जिवो उरतलो. नोश्तो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता. पातक्या मनशान आपलें नोश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोश्त्या मनशा भाशेन जाल्यार आनी सगळे तरेचे नोश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताच्या आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी हेच खातीर तो मोडटलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या आयक, हांव कोत्ता तें सारकें न्हय, वो तुमीच कोत्तात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोत्ता देखून मोडटा. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी सोमूत सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आपलीं पातकां सोडून ताणें येवजिलें देखून
तो खरेंच जिवो उत्तलो, ताचेर मरण येवचेंच ना. देवाचें उतोरें. देवाचे मोड उपकार. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल खोणांत पडला, तुका उलो मात्तां, तूं म्हाका पाव सायबा. कालते विनंतीचो, म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उत्तलो? पूण पातक्यांक बोगसणें मेळटा तुजे सवें, म्हणून परमेश्वरा आमी बुजतांव तुका. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसां, ताचे उतरार पातयेवन ओत्मो म्हजो रावता. केन्ना फातोड पावता, राखणो आशेन आशेता, तेवून म्हजो ओत्मो दोनयांक आवंडेवून रावता. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परम इस्वराचेर, ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत तारोनाची पोत्ती. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नोश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब. तुका उलो मात्तां सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार. तुमची सोगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सुरविस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी स्वर्गीच्या राज्यान कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो एमकोंडाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंय सरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर. आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मदें उपरासतलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत, नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं भणकोणीन पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमणी फारीक करीसोर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तेच्या भाव भयणीनो ल्हानसो नियाळ आयज करुया. ह्या नियाळाक पयलो प्रश्न आमी सगल्यांनी जबाब दिवपाक जाय. हो जबाब आमकांच. तूं बरो काय तूं नश्टो? तूं बरो
काय तूं नश्टो हो जबाब तुकाच दी. जरी तर आयज तूं तुकाच देवा मुखार पडयता आनी आयज जी आमी वाचपां आयकल्यान तातूंत खंयचे कॅटेगरीन पडटा तूं? हांव बरो, हांव नश्टो, तें दल्लल्लें आसा आमची चिंतनां, आमचे आवंडे, आमच्यो करण्यो ज्यो आमी करता, आमचेच सवें दुसऱ्या सवें हाचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार आमच्यान ह्या प्रश्नाक जबाब दिवपाक जाता. हांव आयज बरो काय हांव नश्टो? दोनूय भाशेचे कॅटेगरीन पडत जाल्यार आयज आमचे मुखार इजेकेल प्रवाद्याचो संदेश आसा. जरी तर तूं बरो जाल्यार हें बरेंपण सदांच सांबाळून दवरूंक, तगून दवरूंक आयज उलो मारला. आनी कित्याक जरी तर तुजें बरेंपण तुवें सोडलें जाल्यार मरण येतलें. हें मरण घडये बेश्टें आमचे कुडीचें मरण न्हू. मरण म्हणल्यार देवा कडलो आमचो संबंद कातरोन वेता आनी देवा लागीं संबंद तुटप म्हणल्यार तें मरण. जिवी आसुनूय आमी मेल्लीं कशीं. आनी हे परिस्थितीन आमकां कितें घालता, जें कितें आमचें वायट नश्टेपण जें आसा तें वेगवेगळे तरेचें नश्टेपण आमकां आयज सतावपाक शकता. जावं आमचे आशेक लागून, जावं आमच्या आवंड्यांक लागून, वा जावं आमच्या चिंतनाक लागून, वो ज्यो करण्यो आमी दुसऱ्यां कडले शिकल्या, दुसरीं करतात देखून हांव करतां, असल्या नश्टेपणान जरी तर भितर सरला जाल्यार मरण फावो. पूण बरीशी स्कीम दिल्या देवान. जरी तर तूं हें नश्टेपण सोडीत जाल्यार हांव तुजी सगलीं पातकां बक्षितलो. आनी त्या पयल्या नश्टेपणाचो आदीं जें तुवें वायट केलां ताचो आनीक उगडास करचो ना. म्हणटच जरी तर तूं तुकाच ह्या वेळार नश्ट्यांचे कॅटेगरीन घालता जाल्यार हो सैग, हो एक चान्स सोडपाक जायना. आनी हो चान्स घेयत जाल्यार जिविताक पावतलोय. ही भासावणी इजेकेल प्रवाद्या वरवीं देवान केल्या. जरी कोणूय नश्टो मनीस आपलें वायट नश्टें जिवीत सोडून बऱ्या जिविताक येयत जाल्यार तो जिवीत जगतलो. उरफाटें तुजें बरें जिवीत आसा तें दुसऱ्याक लागून जरी तर तुवें वायट केलें कसल्याय कारणाक लागून जाल्यार मरण जडटलें. चॉयस विचून काडप आमचे मुखार आसा आनी हें विचून काडटा तांकां तें फावो जाता. तर खेरीत भाशेन भाव भयणीनो, आयज आमचेच पासत जण एकल्या पासत आमी मागुया. आयज आमचें जण एकल्याचें जिवीत देवाच्या हातान घालून ताचे विशीं निर्णय करुया. कितेंय जरी तर वायट आसा जाल्यार तें सोडूंक. कित्याक एक पावटी वायट आमच्या जिविताक लागलें, वायट संवयेक आमी सांपडल्या, वायट चिंतनाक, वायट आवंड्यांक, वायट करण्यांक सांपडलीं, तातूंतलें भायर सरपाक मागीर अवघड जाता. कित्याक एक पावटी त्याच वायटान आमी आमचेंच कुसेंस मारून उडयता आनी जायते पावटी आमकांच फटयता. जें कितें वायट आमी करता, नश्टें करता, तें वायट न्हू, तें नश्टें न्हू, हें आमी सांगून आमकांच फटयता. वेगवेगळ्या मळार आमी कोणूय जावं, आमी सादीं मनशां जावं, आमी शिकलेलीं मनशां जावं, आमी व्हड मनशां जावं, आमी जुट्टेर आसलेलीं मनशां जावं, आमी सरकारान आसलेलीं मनशां जावं, आमी परजा जावं, आमकांच जायते पावटी फटयता. आमचें वायट आसा तें, आमचें नश्टेपण आसा तें पळोवंक सोदिना. आनी जीं कोण आपणाकूच फटयतात तीं त्या मरणाकूच आसलेल्या भाशेन आतां फकत जगतात संवसारान, पूण खरे खुशालकायेन जिवंक पावना. पूण जीं कोण खरेंच आपली चूक ओळखून घेतात, मानून घेतात, तांकां भोगसणें आसा. देखून कुमसाराचे साक्रामेंत आसा. आनी हो काळ खेरीत भाशेन आमी देवाशी परतून येवंक, जो आमकां ह्या काळाचे सुरवातेक उलो मारला, म्हजेशी परतून येयात. जो कोण हें पावल उबारून देवा सवें येता, कितलींय व्हड तुजीं पातकां आसूं, कितल्योय व्हड चुकी तुज्यो आसूं, त्या चुकीक भोगसणें आसा. जरी तर तूं ती चूक मानून घेता आनी भोगसणें मागता, खालतें जाल्ल्या काळजाक देव पाट वडना. तर हेंच जाणा जावन आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमचे आवंडे, आमचीं चिंतनां आमी देवा मुखार दवरुया. बरेंपण जोडूंक, नश्टेपण सोडून बरेपणाचे वाटेन येवंक आमचे आवंडे देवाच्या हातान हे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर उबारुया.
घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके भुमीचो विचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या दयाळ बापा, तुजे कोनवाळायेचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून खुर्सार आपल्या रोगतान वपलल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोयाळायेन तो मानून घे म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दोळारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरली तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांव येता तांकां सोय. उंचरली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोर गोठुया. Jerusalem, Bono, Shivon, Bona, Borne,
सोडली सोम्या संसाराच्या सोडून दारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. नव्या जिविताक आनी बऱ्या जिविताक देव आमकां आपयत आसा. वायट तें सोडून आनी बरें तें धरूंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बोगता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकरूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकरूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी ओळख सुखी सोंशीं उदक तुज्या
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरन्या खोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आयज शुक्रार सांजेर 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस जातली. फाल्यांच्या दिसाक फाल्यां सांजेर आमचो नायट विजील रातीक 9 वरांचेर तेर्साच्या मागण्यांत सुरू जातलो आनी क्रुसेडर्स फॉर जीजस विथ मॅरी हो नायट विजील चलयतले आनी सांगला तशें सकाळीं 5 वाजता मिसाचेर तो सोंपतलो. खेरीत भाशेन मागुया आमी जायत्या जाणांनी ह्या नायट विजिलाचो फायदो काडूंक आनी आमच्या गांवांचेर आशिर्वाद पडूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे